नमस्कार. भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना जे फुडारी आशिल्ले आनीक भोव करून सरकाराक बरिश्ट पदांचेर वावुरताले ते शिकिल्ले सवरिल्ले आशिल्ले. ते वाचताले, विचार अभ्यास करताले आनी आपली मतां उक्तायताले. कांय जाण तोंडानूच उक्तायताले, कांय बरयताले. आनी बरयतना मनशाक इल्लोसो चड खोलायेन विचार अभ्यास करचो पडटा. फुडारी आमचे तेन्नाचे महात्मा गांधीजी हांणी कितलें बरयलें ताका कोत हिशोब ना. तांणी नेमाळीं चलयलीं, पुस्तक बरयलीं आनीक आपलीं मतां, आपले विचार स्पश्टपणान मांडले. ताका लागून आज ह्या विशयाचेर गांधीजीचें मत कितें आशिल्लें हाजो पुरावो, हाजी गवाय आमकां सट करून मेळटा. पंडीत जवाहरलाल नेहरू इतले बरे बरोवपी आशिल्ले, ते विचार अभ्यास करतालेच, तें जालेंच. पूण बंदखणींत आसतना त्या वेळाचो उपेग करून तांणी जीं 2 पुस्तकां बरयलीं, जगाचो इतिहास आनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तीं आज जगांत क्लासिक्स जाल्यात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अभ्यास केलो, विचार केलो, आपलीं मतां ठरयलीं आनी तीं मतां वेवस्थीत उलोवन आनी बरोवनूय मांडलीं. आनीक आमचे गोंयांत पाविल्ले ते फुडारी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, तांचो तर पिंडूच अभ्यासकाचो. वेगळे वेगळे विशय, राम कृष्ण धरून अर्थशास्त्रा मेरेन, पण प्रत्येक विशयाचो खोलायेन अभ्यास करून ताजेर सारको विचार करून आपलें मत ठरोवन तें स्पश्टपणान मांडलें. ही त्या काळांतली खबर. आयच्या काळांत वरिश्ठ पदांचेर आशिल्ले आमचे सरकारी फुडारी वाचपाचे कश्ट घेनात. शिक्षण मुळांत उणें, तातूंत वाचन ना. वाचन आसलें जाल्यार विचार अभ्यास ना आनी आपूण कितें उलयता, कितें बरयता हाजो विधिनिशेध कसलोच ना. ताका लागून ते जे उलयतात ताका खंयूय कसलोय आधार आसा असो विश्वास केन्नाच दिसना. हें एक बंडल मारून गेला, हें एक सुत्र सोडलां आनी गेला, हें स्पश्ट जाणवता. ना म्हळ्यार ते टॅलिप्रॉम्प्टर वाचतात. पुस्तकां वाचूं ना वाचूं, फायली वाचूं ना वाचूं, टॅलिप्रॉम्प्टर वाचतात. पूण एक गजाल, कसल्याय कारणाक लागून जर तो टॅलिप्रॉम्प्टर बंद पडलो अकस्मात, जाल्यार हांचें वाक्यय बंद पडटा. तें वाक्य पूर्ण करपा इतलो पसून अभ्यास त्या विशयाचो नासता. हें आमच्या देशाचें दुर्दैव. आनी ताका लागून भंय दिसता की फुडल्या काळांतूय बी, फुडले पिळगेंतूय बी अशेच तरेचे फुडारी जर आमचो देश चलोवंक लागत, जे फकत टॅलिप्रॉम्प्टर कितें सांगता तितलेंच उलयतले, तो थांबलो जाल्यार थांबतले, तो उलोवंक लागलो जाल्यार उलयतले, जाल्यार ह्या देशाच्या फुडारा विशीं हुस्को दिसपाची गरज आसा. फाटीं वेंचणूक जाली आनी वेंचणुकेचे आदींच बरोच तेंप प्रचार सुरू जालो. त्या प्रचाराच्या निमतान प्रधानमंत्री मोदी गोंयांत 1-2 फावटी पावले. एके व्हडले सभेंत उलयतना तांणी म्हळें की भारत स्वतंत्र जातकच गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागलीं. ताका जबाबदार पंडीत जवाहरलाल नेहरू, म्हणजे तेन्नाचे प्रधानमंत्री. जमिल्ल्यांनी ताळयो मारल्यो. आतां आयची आमची पद्दत अशी जाल्या की शहानशाह उलयलो की अमीत शाह उलयता, आनी अमीत शाह उलयलो की थळावो कदेल शाह उलयता. विचार करना.
तो उलयलें तें सारकें आसा ना कांय विचार करनात. ते तो उलयता म्हणून हांव उलयतां, हांव उलयतां म्हणून तो उलयता. सूत्र कितें? दादो म्हणटा तेंच. म्हणटच दादोन एक फावटी कितेंय म्हळें की तें ब्रह्मसत्य जाता आनी तेय बी ते उलोवंक लागतात. आतां हांगा सत्य वा वस्तुस्थिती कितें आसा? खूब जाणांनी हाजेर विचार व्यक्त केल्यात आनीक प्रधानमंत्र्याक हांसल्यात. वायट गजाल. हांसपाक तांकां कारण आसा. 1947 ते 1961 ह्या 14 वर्सांच्या काळांत जें कितें घडलें ताचो इतिहास शेणून वचूंक ना. ताचो इतिहास कोणें फोंड मारून पुरून दवरूंक ना. ताचो इतिहास वेवस्थीत रितीन वेगळ्या वेगळ्या पुस्तकांनी बरोवन दवरिल्लो आसा. इल्लेशे कश्ट घेवन थोडीं पानां जर वाचलीं जाल्यार तो इतिहास सारको बरो समजता. एक पुस्तक आसा, द लिबरेशन ऑफ गोवा, अ पार्टिसिपंट्स व्यू ऑफ हिस्ट्री, डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे हांचें. ते स्वातंत्र्य सैनीक आनी ह्या काळांत अत्यंत क्रियाशील आशिल्ले अशे स्वातंत्र्य सैनीक. दुसरें पुस्तक आसा पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांचे वेलो गौरव ग्रंथ आनी हाजे भायर तांचें चरित्र. हातूंतय हो विशय आयला कारण तेय बी एक पार्टिसिपंट. त्या घडणुकांनी ते एक वांटेकार, केवळ पयस रावन पळोवपी न्ही, नेहरू दिल्लींत कितें करता तें गोंयांत रावन पळोवपी न्ही, तातूंत भागीदार, तांचे मार्गदर्शनान वावर करपी. तिसरें पुस्तक आसा आर्थर रुबिनॉफ हांचें इंडियाज यूज ऑफ फोर्स इन गोवा. हो विचार वेगळो. हो विचार असो की जो भारत देश जगांतले प्रश्न सैन्य बळान सोडोवचे न्हय अशें म्हणत आयला, तो देश गोंयच्या संबंदान सैन्य बळाचो वापर करता. ही ह्या लेखकाच्या नदरेन हिपोक्रसी, हें ढोंगीपण. आनी नेहरूक नाका आशिल्लो तो होच आरोप. कारण जो भारत देश कमिटेड आसा सैन्य बळाचो वापर करचो न्हय म्हणून राजकीय प्रश्न सोडोवपाक, त्या देशाक सैन्य बळ वापरचें पडलें. हाजे भायर राजन नारायण हांणी बरयल्लें संपूर्ण स्वराज हें पुस्तक आयलां. तातूंतय बी हो इतिहास आसा. मागीर मनोहर हिरबा सरदेसाय हांचें पुस्तक आसा गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामा विशींचें. तातूंतय हो भाग आयला. आनी हो भाग केन्ना येता? 1955 जेन्ना निशस्त्र सत्याग्रहींचेर पुर्तुगेजांनी फारपेट केलो तेन्ना सगळ्यांकच जाणीव जाली, सगळ्यांक म्हणजे गोंयकारांक, स्वातंत्र्य सैनिकांक, केंद्र सरकाराक, की सत्याग्रह हे अस्त्र पुर्तुगेजा कडेन न्हय. पुर्तुगेजाक वेगळेच तरेन हाताळचो पडटलो म्हणून थंय सत्याग्रह हळू 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 देंवत गेलो. ती फेज, सत्याग्रहाची फेज. आनी मागीर प्रयत्न सुरू जालो ह्या 14 वर्सांच्या काळांत. सुरवातीची थोडीं वर्सां सोडून, कित्याक भारत स्वतंत्र जातकच कितलीशीं उचांबळाय वेगळे वेगळे तरांनी जाल्ली. आनी त्या उचंबळींत गोंयचो विचार करपूय कठीण आशिल्लें. पूण तें मातशें थंडावतकच गोंयचो विचार सुरू जालो आनी थंय डिप्लोमॅटीक मार्गाचो उपेग जावंक लागलो. त्या डिप्लोमॅटीक मार्गांत हीं वर्सां गेलीं, कारण तें एका रातयांत जायना. आतां नेहरू ओगी रावलो. सत्याग्रहाची चळवळ जैतिवंत जाली ना. ह्या खातीर मागीर नेहरूनी सगळें सोडलें, गोंय विसरलें ना. नेहरू खूब क्रियाशील आशिल्ले ह्या विशयांत. डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे हांकां गोंयांत पुर्तुगेजान अटक केल्ली. येव प्रोटेस्ट, आय प्रोटेस्ट ह्या 2 उतरां खातीर तांकां अटक करून पुर्तुगालाक धाडिल्ले. थंय एका वर्सान तांकां सोडले
आनी मागीर ते येवन दिल्लींत स्थायीक जाले आनी थंय तांचो आनी जवाहरलाल नेहरूचो खूब लागींचो संबंद आयलो आनी एक गोंयकार नात्यान उलोवपाचो अधिकार आशिल्ल्यान पंडीत नेहरूनी संवसारीक मळार लॉबिंग करपाक, वातावरण निर्माण करपाक, पुर्तुगेजांक पटोवपाक किंवा पुर्तुगेजांचेर दबाव हाडपाक जे जे प्रयत्न केले तातूंत डॉक्टर गायतोंडे वांटेकार आशिल्ले. तेच भशेन एक प्रयत्न जाल्लो सरळ सालाजाराक मेळून बोबिशाय उलोवपाचो आनी तेन्ना जो मनीस सालाजाराक मेळटलो तो गोंयकार आसचो, तो भारत सरकाराचे वतीन वचचो न्हय, तो स्वताच्याय वतीन वचचो न्हय, तो खुद्द गोंयच्या सरकारा वतीन वचचो असो प्रयत्न आशिल्लो आनी तें काम जवाहरलाल नेहरू आनी पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हांचेर सोपयलें. तांणी तेन्नाच्या गव्हर्नदोरा कडल्यान तिकेट घेतली, म्हणजे खर्च बसून पुर्तुगेजांचेरच घालो. त्या खातीर तांकां नसतें जाय तें आयकुचें पडलें, कारण लोकांनी समजून घेतलें ना कितें खरें तें. आनी तो प्रयत्न आशिल्लो की सरळ सालाजारा कडेन मुखार एकामेका मुखार बसून उलोवन तांकां पटोवपाचें की जें शाणेपण फ्रेंचांनी केलें तेंच पुर्तुगेजांनीय करचें. तुमचें कितेंय सांगपाचें आसत जाल्यार सांगात, अमकें कितेंय दायज सांबाळून दवरपाचें आसत जाल्यार आमच्यांनी करूं येता, पूण तुमी गोंयची सत्ता सोडात. म्हणटकच 14 वर्सां हो वावर किंवा एक 10 वर्सां म्हणया, 10-12 वर्सां हो वावर तरेक तरांनी चलत रावलो. जंय जंय शांतताये खातीर वा झूज जावची न्हय ह्या प्रयत्ना खातीर परिशदो जाल्यो जगांत, थंय थंय डेलिगेशन गेलें, भारतीय डेलिगेशन. तातूंत डॉक्टर पुंडलीक गायतोंडे आशिल्ले आनी ताजो उपयोग तांणी गोंयचो प्रश्न वयर काडपाक आनी गोंयचे विशींचें लॉबिंग करपाक केलो. आंगोला आनी मोजांबीक ह्यो पुर्तुगेजाच्यो आफ्रिकेंतल्यो वसणुको मोठ्यो, खूब मिनरल रिसोर्सीस आशिल्ल्यो, त्यो सोडपाक पुर्तुगेज तयार नाशिल्लो. इतलें म्हणटात की गोंया बसून पुर्तुगेजाक व्हडलोसो कांय लाभ नाशिल्लो, पूण तरी ते सोडूंक तयार नाशिल्ले. हाचें कारण एक फावटी जर हें हांगा सुरू जालें, गोंय दमण दीव जर हातांतल्यान गेलें जाल्यार आफ्रिकेंतले आंगोला आनी मोजांबीकूय वचूंक शकता. कारण वारें तें वादळा भशेन पसरलें जाल्यार तें जगभर पसरता, तें ताका भितालें आनी थंय तांकां मोठें लुकसाण जातालें. तें टाळपा खातीर सालाजार सगलो हट्ट धरून गोंय आपलें म्हणूंक लागलो. आतां हो इश्यू आज आमी जर पयसुल्यान पळयलो, अभ्यास करनासतना कांय वाचनासतना, तर आमकां कळना कितलो कॉम्प्लेक्स आशिल्लो तो. एक गजाल, एका वेळार गोंय दमाम आनी दीव ह्यो पोर्तुगेजाच्यो कॉलनीज आशिल्ल्यो, वसणुको आशिल्ल्यो. पूण जेन्ना सालाजाराक दुबाव मारलो की एक वेळ येवं येता जेन्ना भारतांतलो लोक, भारत सरकार आनी खुद्द कांय गोंयकार म्हणूंक शकतात की आमी भारताचो वांटो, आमकां परत भारतांत वचूंक जाय. म्हणून सालाजारान कायदो बदलून हे जे तिनूय भाग आशिल्ले तांकां वसणुको म्हणून उतर लायताले तें काडलें आनी तांकां ओवरसीज टेरिटरीज केल्यो. ओवरसीज टेरिटरीज म्हणजे पुर्तुगालचोच वांटो, पुर्तुगाल देशाचोच वांटो, पूण तो दर्या पलतडीन आसा. म्हणटकच कोणेंय जर गोंयाक दामाव किंवा दिवाक हात लायलो ताजो अर्थ ताणें पुर्तुगालाचेर आगळीक केली. ही भुमिका घेवपा खातीर सालाजारान पयलीं ही गजाल केली. दुसरी गजाल, पुर्तुगाल नाटोचे वांगडी आशिल्ले आनीक पुर्तुगालाक अमेरिका आनी नाटो हांचो तेंको आशिल्लो. त्या वेळार अमेरिका भारता कडेन व्हडलेशा इश्टागतीन चलनाशिल्ली. अशे तरेचें हें त्रांगडे आशिल्ल्यान जर रोखड्या मिलिटरी एक्शन घेतलें जाल्यार तें खूब मोठें कॉन्फ्लिक्ट जावं येता.
नाटो भितर पडूंक शकता, कित्याक पोर्तुगाल नाटोचे वांगडी. आनी नाटो भितर पडले आनी गोंयचेर जर 2-4 बॉम्ब पडले जाल्यार गोंयचो गोबोर जावंक शकता. हो सगळो विचार करून नेहरूनी आपली सगळी शक्ती झूज टाळपाक, सैन्य बळाचो वापर टाळपाक, यूज ऑफ फोर्स टाळपाक डिप्लोमसीचो मार्ग आपणायलो. पूण तो जेन्ना तो पसून जैतिवंत जायना, त्या प्रयत्नाक पसून यश मेळना हाची खात्री जाली तेन्ना भारत सरकारान निर्णय घेतलो सैन्या वरवीं गोंय मुक्त करपाचो आनी तारीखय थारायली. आनी एक लक्षांत दवरूंक जाय की आयची आमची देशांतली पळय शहनशाही लोकशाही आसा तशी लोकशाही नाशिल्ली. एक मनीस मोठे निर्णय घेनाशिल्लो. निर्णय सरकार म्हणजे मंत्रिमंडळ घेताले आनीक ज्या खात्या कडेन ताजो संबंद आसतालो तें खातें तें चालीक लायतालें. हांगा निर्णय एका जवाहरलाल नेहरून घेवंक ना गोंयच्या संबंदान. हो निर्णय मंत्रिमंडळाचो, ज्या मंत्रिमंडळांत सरदार वल्लभभाई पटेल आशिल्ले, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आशिल्ले. त्या मंत्रिमंडळाचो हो निर्णय परराष्ट्र खातें नेहरू कडेन आशिल्लें आनी म्हणून ते चालीक लायताले. प्रधानमंत्री ह्या नात्यानय बी तांकां तो अधिकार आशिल्लो. म्हणटकच ह्या इतल्या कॉम्प्लेक्स परिस्थितींत खूब जबाबदारीन आनीक खूब नाजूकसाणीन एक पावल फुडें घालचें पडटालें तें ताणें केलें. आनी हें कांय दिसां भितर घडना. एक डेलिगेशन वचून खंयच्याय परिशदेंत वांटो घेतलो आनी थंय कांय दीस रावतले परत येतले म्हणून जाल्यार म्हयने वतात. अशे म्हयने वचून तीं 10-12 वर्सां गेलीं. पूण एक लक्षांत दवरूंक जाय की पंडीत जवाहरलाल नेहरू एक उलयले आनी दुसरें केलें अशें केन्ना करनाशिल्ले. पंडीत जवाहरलाल नेहरू काल एक उलयले आनी आज दुसरें उलयलें, एका बोटावेली थुकी दुसरी बोटार काडली अशेंय केन्ना करनाशिल्ले. आनीक संवसारीक पांवड्यार भारत 2 गजालींक कमिटेड आशिल्लो. एक नॉन अलायन्ड मुवमेंट, ताच्या संस्थापकां पैकी एक जवाहरलाल नेहरूच आशिल्ले भारताचे प्रतिनिधी. आनी दुसरें सैन्य बळाचो वापर राजकीय प्रश्न सोडोवपाक करचो न्हय. हीं दोनूय धोरणां एका व्यक्तीची न्ही. हीं दोनूय धोरणां भारत सरकाराची. ती चालीक लावपाचें काम परराष्ट्र खातें प्रधानमंत्री हांचे कडेन आशिल्लें. म्हणटकच नेरून 14 वर्सां लायलीं, नेरून गोंयचे मुक्तीक कळाव केलो असो जो आरोप जाता, तो आरोप पळयल्यार असो दिसता की गोंयच्या 40 मतदारसंघांतले खंयच्याय एका मतदारसंघांत जवाहरलाल नेहरू कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावला, उमेदवार म्हणून उबो रावला आनी ह्या लोकांक सांगतात की हो पळय तो गुन्यांवकार. गुन्यांवकारां भशेन ते गुन्यांवकार म्हणनात. गुन्यांवकार खरे आसात तांकां गुन्यांवकार म्हणनात. पूण नेहरूक गुन्यांवकार ताणें 14 वर्सां लायलीं ताका मत दिनाकात अशेंशें वातावरण निर्माण केलें. नेहरूंचो काळ खंयचो, कितलीं वर्सां गेलीं. आयची वेंचणूक ही आयच्या मुद्द्यांचेर जावंक जाय. ते सगळे कुशीन दवरपाक, तांचेर पांगरूण घालपाक, तांचे कडल्यान लोकांचें लक्ष दुसरे कडेन वचपाक तुमी 60-70 वर्सां पयलीं नेहरूक सोदूंक वतात. हे हाका पिशेपण म्हणप, शाणेपण म्हणप, काय विचित्रपण म्हणप तेंच कळना. प्रधानमंत्री मोदी इतल्याच हाजेर रावले नात. एके सभेंत तांणी सांगलें की सरदार वल्लभभाई पटेल जर आनी कांय वर्सां जगिल्ले जाल्यार गोंयची मुक्ती बेगीन जातली आशिल्ली. सरदार वल्लभभाई पटेल नेहरूच्याच मंत्रिमंडळांत घरमंत्री आशिल्ले. घर खातें तांचे कडेन आशिल्लें. जेन्ना भारत सरकारान संस्थानांक खालसा करची
सगळी भारत देशांत इंटग्रेट करची असो निर्णय घेतलो. परत लक्षांत धरात, नेहरून घेतलो न्ही. आयचे भशेन डिमॉनिटायझेशन न्ही तें. सगळे मंत्र्यांक काळखांत दवरून एकाच मनशान हांवें केलें म्हणून छातयेर हात मारून सांगपाचें. भारत सरकाराचें धोरण तें घरमंत्री ह्या नात्यान सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी चालीक लायलें. भोव बरे तरेन चालीक लायलें. जें कितें दोळे मुखार दवरिल्लें उद्दिश्ट तें साध्य जालें. गोंय, दमण, दीव हो प्रश्न तातूंत आयलो ना. कारण हो प्रश्न आंतरराष्ट्रीय जाल्लो, 2 राष्ट्रां मदलो जाल्लो. थंय दुसरें राष्ट्र नाशिल्लें. थंय फक्त संस्थानां खालसा करपाचो प्रयत्न आशिल्लो. तो सरदार वल्लभभाई पटेल हांणी बरे तरेन केलो. मागीर 3 वर्सां ते जियेले आनी गोंयचो प्रश्न तसोच उरलो. तांचे मरणा मेरेन गोंयचो प्रश्न सुटलो ना. हे नेहरू परस सरदार वल्लभभाई पटेल हांकां व्हड करपाक पुतळे बांदून व्हड करूं येता. पुतळे कितल्याय फिटांचे आनी मिटरांचे आसूं येतात. पूण मनशाचें व्हडपण हें ताज्या गुणांचेर, ताज्या कर्तृत्वाचेर अवलंबून उरता. सरदार वल्लभभाई पटेल ल्हान मनीस न्हय, तोय व्हड मनीस. पूण ताजी उंची फकत फुटांनी आनी मिटरांनी मेजूंक जावची ना. ती ताज्या कर्तृत्वान मेजूंक जाय. तशीच जवाहरलाल नेहरूंची उंची ही तांच्या कर्तृत्वा वेल्यान मेजूंक जाय. आतां ह्या शाण्यांक जे म्हणटात की वल्लभभाई पटेल आनीक जर कांय दीस उरिल्ले आनी एक लक्षांत दवरूंक जाय की हें फक्त एकलोच म्हणून वचना. प्रधानमंत्री ते उलयता, विमानांत बसता आनी दिल्लीक वता. पूण मागीर हांगा पळय जी पळय तांची बुरावळ आसा, दादो म्हणटा तेंच खरें अशें मानपी आनी ते रितीन चलपी ही जी बुरावळ आसा ती तेंच उलोवंक लागली. आतां सभाग्यानो, तुमकां एक प्रश्न विचारूंक जाता. हांव प्रश्न विचारतां. कशी जाप तांचे कडेन आसत तें कळना. सरदार वल्लभभाई पटेल हे घरमंत्री. तांणी संस्थानां खालसा केलीं. गोंय, दमण, दीव त्या वेळार कुशीक कित्याक दवरलें? सरदार पटेल पावरफूल मनीस. इतलीं जर मोठी संस्थानां खालसा केलीं जाल्यार तांणी गोंय, दमण, दीव कुशीन कित्याक दवरलें? आनी 8 म्हयने 10 म्हयन्यांनी तांचे मरणा पर्यंत ही आमची जी पळय बुरावळ आसा तांकां जर हो प्रश्न विचारीत, हांव जाणा तांचो सट करून जाप येतली. जाप कितें येतली? हांवूय ते रोखडें करूं सोदताले, पूण नेरून तांकां आडायले. परत नेहरू गुन्यांवकार. अज्ञान म्हणटा तें हेंच. आनीक इतिहासाचें वाचन नाशिल्ल्यान, इतिहासाची समजणी नाशिल्ल्यान, समजून घेवपाची तयारी नाशिल्ल्यान हें अज्ञान भायर सरता. सरदार वल्लभभाई पटेल घरमंत्री आशिल्ल्यान तांच्या अधिकार क्षेत्राक ती मर्यादा आशिल्ली. गोंय, दमण, दीवचो प्रश्न ते मर्यादे भितर येना आशिल्लो. तो भायर पडटालो. आनी म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल गोंय, दमण, दीवाक हात लावंक गेले ना. कारण तांचें अधिकार क्षेत्र नाशिल्लेंच तें. आनी तेन्ना लोकशाही सारकी चलताली. लोकशायेची गाडी रुळार आशिल्ली. आज ती निसरल्या. ते विचार करताले. तांकां लोकशाही कशी चलची खबर आशिल्लें. सरकार कशें चलता आनी चलूंक जाय तें खबर आशिल्लें. आनी म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल गोंय, दमण, दीव मुक्त करपाचे वाटेक केन्ना गेले ना. आतां हो इतिहास कसो समजोवपाचो? एक म्हणजे असली पुस्तकांनी जो बरोवन दवरिल्लो आसा तो वाचपाचो. वाचूंक जर वेळ नासत, कोणाय कडल्यान समजून घेवपाचो. तें कांय करनासतना
अशे तरेचें उलोवन तो इतिहास विकृत करपाचो प्रयत्न करप म्हणजेच तुमी देशाचें बरें मागतात. तुमी आमच्या फुडाऱ्यांक जे जावन गेल्यात तांकां व्हड करतात काय तांकां ल्हान करतात. हातूंत सरदार वल्लभभाई पटेल वयर जाता. तुमचो हो विचार काडून ताका चिकटावंक सोदतात. ना, तो करचो नाशिल्लो. तें कर म्हळ्यार बसून करचो नाशिल्लो, कित्याक तें ताचें अधिकार क्षेत्र न्हय. हें जर आमी समजून घेतलें आनी इतिहास जर आमी वाचलो जाल्यार हें जी तकलेंत जो आमचो गैराव आसा तो गैराव ना जावं येता. आनी तो जावप गरजेचो. तो जालो ना जाल्यार आमचे विधानसभेंत फकत गुन्यांवकार, मटकेवाले, अनैतीक पद्दतीन चलपी अशेच लोक पावतले. ते पुस्तक शत्रू, ते ज्ञानाचे शत्रू. गोंयचें आनी देशाचें जर बरें जातलें आनी त्या खातीर आमचो जर कितेंय बरो हातभार लागतलो जाल्यार ह्या पुस्तकांचें वाचन जावपाची गरज आसा. वाचूंक वेळ मेळ्ळो ना तरी कोणाय कडल्यान समजून घेवपाची गरज आसा. अशें केलें ना जाल्यार आमच्या विधानसभेंत भलतेच लोक पावतले आनी ते आमकां नाका जाल्लें तेंच करूंक लागतले. आज इतलेंच. तुमी जाणात प्रुडंट मिडिया दर सोमाराक 8:30 वरांचेर ही कार्यावळ विचरायता. मदीं थोडोसो खंड पडलो हें खरें, पूण आयच्यान ती परत सुरू जाता आनी फुडें दर सप्तकांत नेमान चालू उरतली. देव बरें करूं.